वर्साचो सादो काळ 16वो आयतार. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. अध्याय 23 ओवी 1 ते 6. सुर्वेस्पोर अशें म्हणटा, चोरवाक आसलोलो म्हजो हिण धुस्पोटायतात आनी शिपडायतात त्या गोवळ्यांचे कोट्टा. तर म्हजे पुर्जेक चोरयतात त्या गोवळ्या विशयी सुर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. तुमी म्हज्या हिंडांक धुस्पायटायला आनी शिपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमच्या वायटपणाचे हांव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सुर्वेस्पोर. पूण ज्या ज्या देशांनी हांवें तांकां शिपडायलोल्यो त्या सगळ्या देशांतान म्हज्या हिंडांतल्या बुडलेल्या शेळयांक हांव एकठांय करतलो आनी तांचे चोरवाच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो आनी सुफोट जावन तांची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गोवळी उपजयतलो. ती आनी केन्नाच भियेवची नात, घाबरची नात. तांची मदली एक पर्यंत सांडची ना, उलयता तो सुर्वेस्पोर. सुर्वेस्पोर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोंबरी एक येयशी करतलो तसलो दीस लागीं पावले. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशान प्रमाणीकपण आनी नीत वसतलो. तांच्या दिसांनी जुदा वाटवतलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणी जियेतलो. आनी सुर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतलीं. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पागेवन पावलून इफेसकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. आदी तुमी पयस आसल्यात, पूण आतां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं देवान तुमकां लागीं हाडल्यात. खरेंच तो आमची शक्ती, कित्याक जुदेवांच्या आनी विदेशांच्या एकूच पोरसां ताणें केल्या. आपलेच कुर्सार मारलेले कुडीत तांकां दोशी करतली म्हणून ताणें मोडली. मुणगे तांचे मदें आसलेली दुस्मानकाय ताणें नाटक केली. ताणें समूर्त तिच्या कायद्या नेमा सयत काडून उडयली. हे पोरी ताणें आपणा सोबे दोगांयचो एकूच नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुर्सा उदेशी तांकां दोगांकूय ताणें कुडीत एकठावन ताणें तांकां देवाशी संधान करून परतून हाडल्यात. सगळ्या दुस्मानकायेचो ताणें आपणा सोबे नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांतीची बरी खबर ताणें परगूट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक. तांचे उदेशी आतां तुमी आनी आमी एकाच आत्म्याच्या बळान बापा मुखार सरळ पावता. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. मार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
अध्याय 6 वळी 30 ते 34. दोमदूत जेजूशी एकटवले आनी आपणे जे केलेले आनी शिकयलोले तितले तांणी ताका कळीत केले. तेन्ना ताणें तांकां सांगले, एक सुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. तर येती वेती खूब जाणां आसली आनी जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली. आनी वड्यार चडून एक सुरे सुवातेर गेले. ते वेतात तें पळोवन साबार जाणांनी खंय ते पारकिले आनी पांय वाटेन सगळ्या नोगरांनी धांवन थंय वेगी गेले आनी तांचे आदी पावले. आनी वड्यांतलो भायर सरतना पुष्कळ लोकांचो जमो जेजून देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेळया परी आसती देखून तांकां चुरचुरलो आनी तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.